इलिगल करता आसतलो. आज ऑलरेडी हांव प्रसन्ना कडेन उलयलो आमचो हेजो डिवायस हेजे कडेन. हांवें ताका स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तूं डिटेलान वचून कितल्यो केसीस कितें कोणाक हाज्या पयलीं धरलेले ह्या बिजनेसान आसलेले कोण तुमकां मेळ्ळे हेजो सगळ्याचो रिपोर्ट जो आसा पयलीं हो विदीन अ सिंगल डे फाल्यां पर्यंत म्हाका सबमीट कर ऑलरेडी सांगला. त्याच बरोबर तुवें म्हटलां की कितल्योश्योच केसीस आसा फॉर द एक्चुअली देर इज ओनली द रिहेबिलिटेशन सेंटर इन गोवा विच इज द कृपा फाउंडेशन इज रनिंग इन अंजुना. बट हांवें ताका तेंय विचारतलो वॉट गव्हर्मेंट इज हेल्पिंग देम किंवा अशा पद्दतीच्यो केसीस जर आसत जाल्यार तांकां भायर काडपाक गव्हर्मेंट कितें करता म्हाकाय खबर नाशिल्ली. हांव सांगता तुका. सो दॅट हांवें ताचे कडेन ऑलरेडी तें मागलां. बट ऑलरेडी जर अशा पद्दतींतले जर यूथ इनवॉल्व जर जाल्ले आसत अशा हितून एक्टिविटींतल्यान जर तांकां रिहेबिलेट करपा खातीर इट इज माय गव्हर्मेंट ऑल्सो म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता की तांकां परत आसा तशें आउटकम म्हणजे भायर हाडपा खातीर आमी जायत्यो उपाय योजना करतले. हांव डेफिनेटली त्या खातीर सांगता. ऑलरेडी एक दोन आज एका एनजीओनी म्हजे कडेन वी केअर इंडिया म्हणून एका एनजीओ म्हजे कडेन एप्रोच जालो. हांवें ऑलरेडी तांकांय तांचे कडेन रिफर केल्या आनी ते एनजीओ तेजेर काम अशे वेगवेगळे एनजीओ आसतले. ह्या एनजीओची एक मिटींग हांवें म्हणून सांगल्या आनी ड्रग्सच्या केसीसच्या बाबतींत जर गोंयकार भुरगे इनवॉल्व जाले आसत जाल्यार तांकां तितूंतल्यान भायर काडप आनी ड्रग्साचो पूर्ण बिजनस गोंयांत जे कितें इलिगलिटी चलता ती बंद करप ही प्रायोरिटी आसतली. त्या खातीर तूं गोंयकार इनवॉल्व जाला म्हणू नाका. कांय ड्रग हितून उरले डुडू बी अजून ते ओवर स्टे करून रावता. तो हॉटेलात 6-7 म्हयने ओवर स्टे केलो भायर वचून दिलो. ताजेर पुलीस कितें एक्शन घेना आनी कोस्टल बेल्टाच्या पुलिसांचेर कित्याक तुमी विचारना की तांकां कितें तुका हांवें आयजूच तांकां हांवें सगळ्यांक सांगलां जे कोण अशें आसा पळय न्ही रे तांकां डिटेन्शन सेंटरांत इक्के दीस आमचे कडेन डिटेन्शन सेंटर नासलें. आतां आमी ऑलरेडी डिटेन्शन सेंटर पयलींच हांवें इनॉग्रेट केलां. ह्या सगळ्या लोकांक धरून जेंच्या कडेन इल्लिगली जितके रावता पळय फॉरेनर तांकां पयलीं डिटेन्शन सेंटरान घालपाचें आनी मागीर ऑलरेडी तांकां डिपोर्ट करपाचें सोमतें.